प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवोत आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मान्यवोत आग्नेल आपल्या बोलवोत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचेक बोरवाशान भरता। हो 7व्या नोवेनाचो विशय। मान्यवोत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्या मोदें नवे कालीस आनी नवे मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयतल्यांक उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो। बाबिलोनियेंत बोरवासो विरगून गेल्ल्या पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या। झुजांक मारामारीक लागून धर्मीक आनी जात कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या। आमचे पाप रोडून नवे कालीस नवे मन आपणावंक बागिवून जावंक आमकां उलो। हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामाऱ्याक, समाजांत वो फिरगोर्जेन असल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता। निराशीपण नपयत करूंक एक नवे कालीस आनी नवे मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरुया। तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इतेसावा हे पोरी फामिलीक बरी भलायकी मागता। जुआंव गोन्साल्वीस आगासाये थावन डेल्मिरा डेरल आनी नेफिशा हांकां बरी भलायकी मागता। लॉरेन्स गोन्साल्वीस आगासाये थावन बरी भलायकी मागता। डिविना लिशा गोन्साल्वीस आनी रोलांड रेबेरियो आगासाये थावन रुयलाच्या आनी योर्दानाच्या काजराची बरी भशेन तयारी जावंक मागता। रेमिडियस फेर्नांडीस कोर्तालीम थावन फामिलीक बरी भलायकी मागता। नुलाना वेगस मापसा थावन फामिलीक बरी भलायकी मागता। पपेचुआ गोन्साल्वीस बाती थावन फामिलीक बरी भलायकी मागता। जुजे मारिया पारादे दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता। आवेंजलिस्टो आनी मोनिका सांताक्रूज थावन दिनवासनीचे मीस भेटयता। जॉन आनी क्रिस्टिना कोरिया नेवरा थावन इलियोना रॉड्रिगीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता। इनासियो रॉड्रिगीस फिलोमेना डायस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता। विन्सेंट आनी साक्रामेंता डायस बातीन थावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता। आंद्रे आब्रेव सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया। तुझे सोशियाल्या दुनिया मोसो तुझी मागू
Jesusi ayam doya Bukuk duka moi marga dal tunodor deva tuci Somestaci как лютичи dal tunodor deva tuci Somestaci как лютичи बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावानो मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगल्यांक तुमकां येवकार आयचो विशय मानवंत आग्नेल आपल्या बोलवंत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बरवशान भरता मानवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्यां मदें नवें काळीज आनी नवें मोन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बरवशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक प्रेरणा दितालो बाबिलोनियेंत बरवसो विरगळून गेल्ले पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या झुजां मारामारीक लागून दुयेंस पिडांक सांपडून तरेतरेच्या प्रश्नां आडकोळींची गुलामां जावन धर्मीक आनी जायत्याच्या भेद वेगळोचाराच्या साखळ्यांनी घुस्पून उरोवन जायत्यांच्या जिवितांतली बरवशाची दिवटी पालवून गेल्या आमचें पाप रडून फातराचें काळीज काडून नवें काळीज नवें मोन नवो आत्मो आपणावून पवित्र सुपूर्ण आनी बागीवंत जावंक आमकां उलोवप हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजाऱ्या समार्याक समाजांत वो फिरगोजेंत असल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बरवशाची ड्युटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक देव आमकां आपयता निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो मानिवंत आग्नेल आपल्या बुलवून जिवितान आनी उतरान देवाचे पुर्जेक बरवशान भरता ह्या पवित्र मिसांतल्यान देवाचेर बरवशान आमकांय भर म्हणून आनी सुर्गीचें रायज आसा ते सुर्गीच्या रायजांत आमकां पावोवपाक हो बरवसो आमकां दी म्हणून मागुया आनी सगल्या पातकांचे बोक्षणे मागून सगलीं आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध हे पासत बायगिवून सुद्दां सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांनी मोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोवेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुदा सोम्या देवा देवाचे शेडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे बैबीन जेजू ख्रिस्ता Close to holy, close to Ishur, close to Ishur. Moima Deva, tu sorgi ani shanti taja isha samsari. Amen. Prarthuya. मोगाळ बापा तू सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक नासलो तसलो तोलमोल्यांचो काल येवचो आसा तो काल येतूच तुजे पोरचेक मुणगे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें प्रिथुमीचे धुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक शिंकलोलीं तीं अंतरावेल्या पर्जोला परी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिंकयलां तीं नखेत्रां परी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं देवाचें उतरें आमचो जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता परतून म्हणुया म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालो ना जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगडटा म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायन सूस जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय
आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसले योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तांव जाल्यार पातका खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांया तळाक घालतलो. ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपूर्ण केली. सोर पातकाचे बोगसणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनीक बेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मळबा वयलीं पडटलीं आनी अंतरोलार आसात त्यो सोकत्यो कोलकोलतल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतलो मनशाचो पूत सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशे वयल्यान प्रितमेच्या एके शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शेमेर पुऱ्यान आसतल्यांक आपल्या विचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांदयो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पडल्या उपरांत तो लागीं दारा मुखार पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सरचीं नात. पूण एकाच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुताक व पुताक लेगून त्या दिसाची व घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मानियोंत आग्नेल आपल्या बुलवून जिवितांत आनी उतरान देवाचे पुर्जेक बोरवोशान बुरतालो. ह्या विशयाचेर इश्टनो आयज आमी नियाळ करता आनी आमी सगळीं क्रिस्ती म्हणटोच आमी बोरवोशाची मनशां.
आमी बरवशान भरलेली मनशां आनी होच बरवसो आयज आनीकूय मजबूत करूंक आनीकूय वाडूंक आमकां सगल्यांक उलो जावन आसा. मोगाच्या इश्टांनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दानियाल प्रवाद्याचे पुस्तकांतले वाचप तें दोन तरेचे लोक. एके वाटेन सासणाचें जिवीत अणभवतात ते लोक आनी दुसरे वाटेन जाल्यार सासणाचे लोचेक सांपडलेले लोक. कोण ते? भावार्थान भरलेलो लोक, बरवशान भरलो लोक, तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा जाल्यार जांकां भावार्थ ना, जीं बरवशान आपलें जिवीत जियेनात ती सासणाचे लोचेक पावतात. मोगाड इश्टांनो, सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी हे सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमकां वाचपाक ही संदेश दिता. निमणे वेळार कितें घडपाचें आसा, कितें घडटलें, आमकां भावार्थाची बरवशाची मनशां करूंक उत्तेजन दिता. मोगाड इश्टांनो, आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान बरवशान जिवीत जियेता काय? आयज एक तरणाट्याची गजाल तुमची मुखार दवरूंक सोदता. तुमी गडे ही गजाल आयकली आसतली. तरी आसतना आयज बरवशाचो दीस म्हणटोच आमकां सगल्यांक कितें भाशेन आयच्या तरणाट्यांक हो बरवसो गरजेचो. हे तरणाटें जावन आसा अनुरिमा सिन्हा. तुमी गडे ताची गजाल आयकली आसतली. हें जल्मांत आयिल्लें लखनौ उत्तर प्रदेशांत 20 जुलयाच्या 1989 वर्साक. She was the national volleyball and football player. भारताचे फुटबॉल आनी व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलेले. एका दिसाक 12 एप्रिलाची 2011 वर्साक ट्रेन पद्मावती घेवन लावकनाथावन दिल्ली वेताले. आनी लावकनाथान दिल्ली वेताना कांय ट्रेनींत आसतना चोराच्या हातान सांपडलें आनी चोराच्या हातान सांपडून ताचे वस्तू ते चोरूंक लागले. आनी वस्तू ही लढाई चलतना हे तरणाट्याक ट्रेनींतले भायर मारले. धांवती ट्रेन आनी धांवते ट्रेनींतले हे तरणाट्याक भायर मारले. मोगाड इश्टांनो, हे तरणाटें जोखमी जालें. आमच्यान समजूंक येता. सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ही ट्रेन वेताना हे तरणाट्याक भायर मारले म्हणटूच ताचो कितें जातलो आमच्यान सजमूंक येता. ताच्या फुडक्या नशिबांत तें दुसऱ्या ट्रॅकाचेर पडलें. ताचो एक पांय दुसऱ्या ट्रॅकाचेर आसलो आनी त्याच घडयेक दुसरी ट्रेन ते शिल्ल्यान पासार जाली. तिचो पांयाचेर वयल्यान ती ट्रेन गेली. मोगाड इश्टांनो, असले फोडफोडे ते काडटाले. कित्याक पयली सुवातेर जखमी जाल्ले खरें, दुसरे सुवातेर ही दुसरी ट्रेन येवन एक पांय तिचो कातरलोलो. लोकांनी येवन तिका हॉस्पिटलांत घातलें आनी हॉस्पिटलांत आसतना इश्टांनो तिचें एकूच लक्ष आसलें, हांव माउंट एव्हरेस्ट चडटलें. द हायस्ट पीक ऑफ एशिया, हांव माउंट एव्हरेस्ट चडटलें म्हणून ह्या तरणाट्याचो हेतू. सोरभोंवती आसलेलीं सगळीं हांसूंक लागलीं. पांय ना तिका, कशें चलतलें काय हें? हो दोंगर चडपाचो, हायस्ट पीक ऑफ एशिया चडपाचो गजाल सोड, हें चलतलें कशें? लोक फकाणां करूंक लागलीं. पूण इश्टांनो, हें तरणाटें भावार्थान बरवशान भरलेलें. हें तरणाटें फुडलीं 2 वर्सां, हें तरणाटें फुडलीं 2 वर्सां नो हॉलिडेज, नो संडेज, नो दिवाली, नो गणेश, कांयच ना. हें तरणाटें प्रॅक्टीस करूंक लागलें, चलोंक लागलें. प्रोस्थेटीक लेग घालून, प्लास्टिकाचो लेग घालून हें तरणाटें चलोंक प्रयत्न केलो. आनी 2 वर्सां भितर मायाचे 21 तारखेर 2013 वर्साक हांवें म्हणलेलें हो उपशेक घडलो एप्रिलाचे 12 तारखेर 2011 वर्साक. जाल्यार मायाचे 21 तारखेर 2013 वर्साक हें चेडूं
प्लास्टिकाचो पांयो घालून प्रोस्थेटीक लेग घालून ते माउंट एव्हरेस्ट चडले. जेन्ना पत्रकारान तिका विचारलें तूं कशें पावलें हें चिडून म्हणूंक लागलें. हांव जेरूल हॉस्पिटलांत आसलें खरें, पूण म्हजें काळीज आनी मन माउंट एव्हरेस्टाचेर आसलेलें. म्हजें काळीज आनी मन माउंट एव्हरेस्टाचेर आसलेलें. आतां गरजेचें म्हणल्यार म्हजी कुडूच तुवें व्हरूंक, आनी आतां हांवें म्हजें कुडूय तुवें घेवन गेल्लें आसा. कित्याक बोरवोशान भरलेलें मनीस तें. मोगाचें इश्ट न्हू, बोरवोशान भरलेलीं मनशां आमकांय कर म्हणून आमी मागतां. आनी कितें भाशेन मानवत आग्नेल आमचो नामणो कसो आमी घेवन मानवत आग्नेला भाशेन बोरवोशाची मनशां कर म्हणून आमी मागतां. मानवत आग्नेल आपल्या जिवितांत, आपल्या सेरमावांत, प्रवचनांत, कुमसारांत, मार्गदर्शनांत देवाचें मार्गदर्शन दितना बोरवोशाची भावार्थाची मनशां लोकांक करूंक ताणें प्रयत्न केलो. आनी हें घडलें कशें? वरांची वरां सातीम साक्रामेंता फुडें मागणें करून ताणें वेळ सारलो. ही गोठाय जेजूची ताणें घेतले उपरांत हीच गोठाय आपल्या प्रवचनांतल्यान ताणें दुसऱ्यांक दिली. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज तुका आनी म्हाका कितेंच उलो जावन आसा. आमी क्रिस्तांव, आमी बोरवोशाची मनशां. देवान म्हाका रचलेलो आसा देवाची ओळख घेवंक, देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक, आनी हो संवसार ह्या संवसाराचे पयण सोंपले उपरांत स्वर्गीच्या राज्यांत वचूंक. हो आमचो हेतू स्वर्गीचें रायज. जशे परी ते अरुणिमा सिनाचो हेतू आसलेलो माउंट एव्हरेस्टाचेर पावूंक, आमचो हेतू जावन आसा तें स्वर्गीचें रायज. आमी स्वर्गीच्या राजाचे दायजी म्हणटा दिसता न्हू. हे अनुरिमा सिन्हा भाशेन जावं आयतार दीस, जावं हॉलिडेज, जावं क्रिसमस, नो हॉलिडे. धर्मांक भावार्थाक बोरवोशाक हॉलिडे ना. मोगाचें क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमी जरी तर थंय पावतलीं जाल्यार प्रत्येक दीस, प्रत्येक घडी आमी देवाचें जिवीत जिवंक जाय, बोरवोशाचें जिवीत जिवंक जाय. आयज आमकां सगल्यांक उलो मानवत आग्नेल आमकां नामणो जावन आसा. कशें बरी बोरवोशाचें जिवीत आमी जिवंक जाता, कशें बरी आमी त्या स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक शकता. इश्टानो, आयज तुका आनी म्हाका कितेंच उलो जावन आसा. तुका आनी म्हाका कितेंच उलो जावन आसा. बोरवोशाची मनशां जावुया, बोरवोशान भावार्थान जिवितान फुडें वचुया. हे संवसाराचें पयण सोंपले उपरांत तुजें आनी म्हजें आमी खंय पावतलीं काय? मागीर दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळेलें आसा. आमी सासणांच्या जिविताक पावतलीं काय, वो सासणाचे लोजयेक पावतलीं काय? तुजो भावार्थ बोरवोसो कितलो मजबूत आसा काय? आमी सगळीं उबी रावया आनी हे नव्या सातोड्यांत आमकां भावार्थाची बोरवोशाची मनशां कर म्हणून हे मागण्यांतल्यान मागुया. सतमानता देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र ज्ञावरणी करून सांबाळलो. आंकवार मारये थंय जल्मलो, Posila takato nei curso sle, takakusatsu, tomelo takane kipilo, tomelo modelo, kamina floci gonzalo, sorgasolo, sorpudida deo babacheo vergosla, tritan jiven melanchi mun subi kurung yatolo, sotmanta pavitratmia, katoliku subi, boktan sektar, patkalchen boksune, Pricilion pon sasnanchin jivit. Amen. आमकां सगल्यांक भावार्थाची बोरवोशाची मनशां कर म्हणून कांय मागणी बापाच्या हातान घालुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्वारी, याज्ञिकांनी
तशेंच म्हत्वाची भावा भयणींनी आपली देखीबून जिविता उदेशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसले करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. आमची फिरगोरचीत आनी समुदायेन जियेतोल्या भावार्थ्यां पासत आमी मागताव. आपल्या जिवितान तांणी क्रिस्ती भावार्थ्याची मुल्यां खोशे मनान आपणावूंक आनी ओर्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमची भावा भयणी बारी वावुरतात. जायते फावटी आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावार्थ आनी बोरवांचो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. हे मिसाची भेटेन वांटो घेतिली आमी सगळीं तशेंच कोस्टा त्रासांनी निराशी जालोली आसात तांणी सर्गींच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोंक मान्यवूत आग्नेलाची मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. जायतीं आमची भावा भयणां पिळेक वो अडचण्यांक सांपडोन निराशी जाल्यात. तेच पोरी जायते कुटुंब तुटून पडपाचे दोशेर आसात. जाल्यार जायतीं तरणाटीं शिकोप करून शिर्वीस मेळना जावन वो जिविताचो सांगाती वो सांगातीन मेळना जावन निराशी जाल्यात. देवाचेर तांणी आपलो भावार्थ तिरावंक आपल्या गोरजांक त्यो वस्तू देव फावो करतलो म्हूण बोरवाशान जिवंक बापाची कृपा आनी मोजत तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी जें मागलां आमी जें मागूंक ना आनी आमी जें मागूंक नोखडो त्या सगळ्या बेसांवांनी आमकां सगल्यांक बर म्हूण आमची कालती मागणी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बापाक पावून अर्पण तुझे दुबळ्याक भेटून जाता तितले दुबळ्याक दिले देवाक पावले दुबळ्या सोबे देवा रुपले मोगाळ बापा म्हज्या भावा भयणांनो
हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान म्हजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानूया. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडय आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोरणांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलोय. विंचून काडलोली कूड, याज्ञिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगूट करता, कित्याक काळांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यांत. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोळबणां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Barazzo sorriso tu, sorgani sosar voglia tuja voi bovan, un sorgi tu caso iso, sorves poraci navi etata caso, un sorgi tu caso iso. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट गावून पुरगोटुया. तुझ्या कुर्साहानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा,
सिमियाव आमच्या आदारी विस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोणीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्रात्म्याचे एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदनांनी वैव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या बापाक आमी उलो मागतना आमी सगळीं आमचे हात जोडुया आनी सायबा सुर्गीच्या राजाच्या बरवंशान आमकां सगल्यांक बूर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आकांताचे वेळार, कोश्टाचे वेळार, मोरणाचे वेळार पुर्यान आपल्या बापायचेर भावार्थ बरवोसो सोडूंक ना. आयज तुज्या काळजान येता आमकांय भावार्थान बरवोशन वाडोवंक पवित्रात्म्याची गोठाय घेवन येता. ह्या शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमऱ्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हाका पावले कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले एकूच कात आमच्या ओंप्याक एकूच बोट आमच्या काळजाक एकूच जीव आमचे सोमेस्ताक देवा रुपणे कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले वेगळो जावन काडून उडयलो सोम्याचो एक जार जालो दुस्मानां बेगीन घेवया मोगादूस जिवीत सारया कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले बुकेल्या जीववाचे दानिल्या पिवोचे आमलावे विज्ञानाचे वाटसुऱ्यांक बिडाड दिवची कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले कोरांतलो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो मेल्याक तुमी करतात तितलें कोरे सांगता म्हाका पावले पिडेस्तां नात्या दुब्याक दुसऱ्याची पोरो घाल्याक घुसमूड म्हूण आदार दिवया
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. आमचो भावार्थ बरो वसो वाडूय म्हणून जेजू लागीं मागुया. उबी रावया. मोगाळ बापा, हे संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आनीक एक पावड इश्टानो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उपकार. ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. इश्टानो, तुमची किरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांक दिवंक जाता. कोंकणी बायबल डायरी 2025 त्यो विक्रीक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमी मागता इश्टानो तुमचे थंय एक तरी बायबल डायरी व्हरची. देवाचें उतर वाचचे, नियाळचे. घडटा जाल्यार दुसऱ्यांकूय गिफ्ट कसो तांच्या जल्माच्या दिसाक दुसऱ्या दिसाकूय दिवची. घडटा जाल्यार तुमच्या घरच्यांच्या मरणाच्या उगडासाक कसो तुमी दिवन येता. आनी हे भाशेन इश्टानो आमी देवाचें उतर शिंपडावंक जाता. आदींच फुडें तुमी आमकां आदार करतली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. पिलाचे भुरगे जे पाद्री जावंक शिंगतात तांकां आदार दिवंक सोदतल्यांनी बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचे. मान्यूत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्यांक मागलेले उपकार फावो जातात. आमी मागता तुमचे थंय हे उपकार फावो जाले उपरांत दुयेंत आसतना एक्सरे आनी रिपोर्ट आसतात ते पेकोवणी मेवले उपरांत एक्सरे आनी रिपोर्ट आसतात ते हाडून ऑफिसान दिवचे. ते आमकां फायद्याक पडटले. आयज 10:30 वरांचे मिसार आमी कितें भाशेन ओत्मीक भाव भयणाचो एकवटाचो दीस मनयतात. एक ओत्मीक भाव भयणाचो एकवट म्हणल्यार तांचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरां पासत मागूंक. कोणूय ह्या पंगडांत भितर सरूंक सोदता जाल्यार आमकां मेवची. आयज 11:30 वरांचेर आमच्या व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत मलयालम भाशेन पवित्र मीस आसतलें. तशेंच ह्या पेंडोलांत 11:30 वरांचेर तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर हिंदी भाशेन मीस आसतले. आमी इश्टानो पिलार मिशन एक्झिबिशन सुरू केल्लें आसा. तें आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत तयार केलां. हें आमी कितें भाशेन आमच्या मिशनावाचो वावर पिलाचे मिशनार जुंय जुंय वावुरतात त्या त्या जाग्यावेल्यो वस्तू तांची संस्कृताय आमी त्या एक्झिबिशनान दवरलेली आसा. आमी मागता इश्टानो तुमी ह्यो वस्तू पळोवच्यो. कित्याक जायते फावटी आमच्या भारताचो आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांचो संस्कृताय आमी नकळो आनी हाकाच लागून जायते वस्तू जायते व्हिडियो उपरांत सर्क्युलेट जातात. कांय दीस फाटीं आमी आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक आमच्या पंजाबच्या परंपरा प्रमाणे हार घातलेलो विरोध व्हिडियो व्हायरल चल्लो. आदारी बिस्म साहेबाची विरोध जायते जाणांनी उलयले. कित्याक परंपरा नकळत. आमी मागता तुमचे थंय इश्टान वचून हे एक्झिबिशनान तुमी भाग घेवचो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट जे आमी समारंभ हे समजूंक एक बूक भायर सरलेलो आसा. तो आमच्या बँडस्टँडांत आनीक पुस्तक शाळांत मेळटा. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळी 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी ताणें सांजचे 6 वरांचेर न्हिदूंक जाय आनीक तांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत आसूंक जाय. रगत दिवंक सोदतल्यांनी
2 वरां आदीं बरे भाशेन ब्रेकफास्ट करून येवचें. मोगाळ इश्टांनो, रक्तदान म्हणल्यार जिविताचें दान. घडटा जाल्यार ह्या ब्लड कॅम्पान भाग घेयात. मोगाळ इश्टांनो, आमचो वावराड्यांचो इश्ट तशेंच फादर आग्नेलूस कॉल हे हातून आमी आमच्या मिसांवांचो वावर तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी दाखयतात. म्हणटूच तुमी ते सबस्क्रायब करचे आनी तुमच्या घरांनी आमचो वावर घेवन वचचे. नोव्हेंबराचे 20 मानवंत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेलूस कॉलाच्या आंगणान आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन तितून तो पळोवचो. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वा दुसऱ्या खर्चाचो तुमकां आदार दिवंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन दिवंक जाता. मोगाळ इश्टांनो, मानवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सेवेरिना ब्रगांजा वेर्नातान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या धुवेचो न्हवरो ओपसुयकाक सांपडून आपोलो विक्टर हॉस्पिटलांत गंभीर परिस्थितीन भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोड मोडलेलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल दिवंक लागलें म्हूण ताका ICUंत शिफ्ट केलो. कुडीन भितर रगत व्हांवून पुलमांत उदकान भरलें. इन्फेक्शन जालें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांव पिलार मानवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयली आनी ताचे पासत खतखत्यान मागले उपरांत 24 वरान ताचें ऑक्सिजन लेवल चडूंक लागलें आनी पुलमांतलें इन्फेक्शनूय देवंक लागलें. आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डान शिफ्ट केलो आनी आनीक 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच साताचो मान मेळूंक मागता. मोगाळ इश्टांनो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, तुजो भावार्थ तुजो बरवोसो जागोय. आमी बरवशाची मनशां म्हणटोच तुज्या बरवशान भावार्थान तुजी मागणी मानवंत आग्नेलाचे मजतीन देवाच्या हातान घाल. आनी तुमचे पासत मागतना इश्टांनो, जायत्या जाणांनी तांचेय पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भशेन मानवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळूंक मागतात. तर ही सगळीं ते सवां आमी एकठांय करुया आनी उबी रावन मानवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानवंत आग्नेलाक भागवताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमचे किरीत मागणी. आयज लोक जायतो आसा म्हणटोच 8 वरांचे मिसार आयलोल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची. 8 वरांचे मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची. हो लोक पयलो भायर सरून दी. आमचे वॉलंटियर्स आसात तुय मातशे आयकात तांचे. ना तर कोणूच भितरूय पावचो ना भायरूय पावचो ना.
मातशे 8 वरांचे मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता बायलेनूच रावची. सर्वीस por तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. मानियत आग्नेला भाशेन बोरवोसाची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार The Society of Pilar has its name